सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाच्या बलिदानान मागतले आमी सोंपलेल्या फ्रँकी गोम्स ह्या आमच्या बाबा पासत आज पयलें वरोस भरता तो सोंपल्यार ताका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच अगुस्तिनो फेर्नांडीस हाचे दुसरें वरोस ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. आज आमी मागतल्या जल्माचो दीस मागूंक लायता एलिसिया गोम्स, ताचो दुसरो जल्माचो दीस. तशेंच जुआना मिस्किता ही आमची भयण आपल्याचो जल्माचो दीस समोरमता. ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. देवान तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी राखूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हांव दुलोब आनी खालती आनी म्हजी सोयशीं येतात ती सगळीं म्हजें जूं घेतात आनी म्हजे कडच्यान शिकतात, कित्याक म्हजें जूं ल्हव आनी हळू म्हजें ओजें. सोमी आज आमकां आपले बरोबर सदांच हें जूं व्हरूंक आनी सदां काल आपल्या सांगाताक आपले राज्यांत आमी वावर करूंक, अदीक करून ताच्या तत्वां प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हारूंक आमकां उलो मारता आनी आव्हान दिता. हें ताचें आव्हान आमी स्विकारूंक, आमच्या जिवितांत सोबिया सारकी आमी जावंक, आमच्या जिवितांत ताणें दिल्लीं तत्वां दर दिसाक आमी पाडूंक ह्या मिसान खोतखोतेन आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर पुदुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून कणान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्याक वरमरी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचो रस्तो नीट. तूंच प्रमाणीक मनशांचो रस्तो नीट निवळ कोत्ताय. तुज्या निवाड्याचे रस्त्यांचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावता. तुज्या नांवांक ओंत्रेकता म्हजो ओत्मो. तुजो उगडास म्हज्या काळजाचो उलास. रातचो लेगून म्हजो ओत्मो तुका आशेता आनी म्हज्या होड्ड्यांत म्हजें काळीज तुका सोदीत आसा. तुजे निती प्रितुमी वयर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशांक तुजें प्रामाणीकपण ओळखूंक मेळटलें. सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय आनी आमचीं कामां तूं शांती पावयताय. सर्वेस्परा आकांतांत आमी तुका सोदता. आमचे हाल उपद्रे तुजी कास्त आमकां. जशी परसूत जावच्या वेळार एक गोरबेस्त बायल कोश्टवता आनी दुकानी बोब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या.
आमी गोरबेस जाल्या, आमी बालोंतराक पावलोले पोरी आमी कोश्टवता. प्रितुमेक आमी तारुणाचो ओत्मो दिवंक ना देखून संवसारांत आनीक मुनीस जल्मूंक नात. तुजे मेलोली जिवोन सातोली आनी तांची मोडी उठ्ठोली. सगळीं तुमी धुळींत रावतल्या न्हू. उठात आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडात, कित्याक तुजो दोव पोरजोळीत जाला आनी जमीन आपल्या कुसव्यांतली मोडी नव्यान जल्माक हाडटा. देवाचें उतोरें. जबाब. स्वर्गार तान पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. जबाब. स्वर्गार तान पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. पूण तूं सर्वेस्परा सासणाक तोखताय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उत्ता. उठ आनी शिवोन साराची दया कर, कित्याक काकलूत कोचो वेळ पावलो. होच तो वेळ, कारण तुज्या चाकरांक तांच्या चिरांचो उडगास पर्यान उमाळे हाडटात आनी तांचे धुळीचे लेगून चुचुरे दिसतात. जबाब. स्वर्गार तान पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पोर शिवोन सार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिसती पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती कोत्तली आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोले प्रार्थोन तो आयकतलो, तांच्या मागणेची बेपरवा कोचचो ना. जबाब. स्वर्गार तान पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. जल्मुची आसात ती नवी पिणकेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हें सगळें बरयलोलें आसूं दी. आपले उंच पवित्र ठिकाणार तान सर्वेस्परान ओडोव घालो. स्वर्गार तान पृथ्वीचेर ताणें दोयाळ नदर घाली. कोयद्याचें रुदोन तेणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडटल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. स्वर्गार तान पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दोयाळ नदर घाली. उद्गार. कोश्टवतल्यानो तुमी, भार वतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून म्हळें, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें, तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणो, आज जेसू आमकां कांय बरीं उतरां सांगता. हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. ह्या वेळार पावस आयलो, ताचे पयलो वारो आनी आवर आयलो आनी हें वादळ येता तेन्ना आमी सगळीं घाबरतात, कित्याक दारां आनी सगळीं जनेलां आमची बडबडटात, एकामेकाक आड्डोतात, आमचेर भिरांत आनी आकांत येता. कित्याक श्रिस्ती आपलो सगलो राग मनशाक दाखोवंक सोदता. जे श्रिस्तीक आमी दुखयता,
जी श्रिस्ती भावा भयणीनो आमकां बरे तरेन ह्या संवसारांत जिवंक आदार दिता ते श्रिस्तीच्या सांगाता जायते फावटी आमी चलोना आनी अशें जेजू आयचे दिसा आमकां काय बरें आपले वोपार सांगता आनी तो म्हणटा सगळीं तुमी कोश करतात आनी अजाच्या बाराकार आसात ती म्हजेशी आत आनी हांव तुमकां समाधान करतलो जेजूचे बरोबर आमी चलूंक जेजू आजूचो उलो मारता ताच्या सांगाताक आमी जाणा भाव भयणो जेन्ना एक जू आमी चलयता शेतान नांगोर चलयता तेन्ना गरज की 2 बैल आमच्या सांगाताक आसूंक जाय आनी बैल सांगाताक चलता तेन्ना हे जू मुखार व्हरूंक जोत घालूंक आदार दिता ते भाशेन जेजू म्हणटा म्हजे बरोबर तुमी सांगाताक रावात म्हज्यो आज्ञा पाडात बरोबर म्हजी आज्ञा बरोबर तुमची आज्ञा पाडूंक हांव तुमकां सहकार दितलो इतलेंच न्हय म्हजी खोशी न्हय पूण तुमची खोशी सदांकाळ बापाची खोशी जावंक आमी तयार आसूं आमी सदांकाळ देवाचें राज आमचे मदें हाडूंक आनी तें विस्तारूंक आमी 2 दिसाक उपाय घेवंक आमी हें जू आमचेर घेवंक तयार आसूंक जाय जायते फावटी भाव भयणीनो आमचेच मांडण्यो आमी करता आमचेच मनान आसा ते आमी चिंता आमकांच जाय तो आमकां लाभ मेवतलो आमकां कितें फायदो मेळटलो आमकां कितें ह्या वस्तू वरवीं आमी करूंक शकता ही आस आमच्या काळजान आजून आसा आनी संवसारी वस्त आमचे भितर इतली रिगल्या की आमी आमच्या दुस्मानाक इतलो आमी पिडापीड दिता आमचेच घरच्यांक आमी विसरता आनी जायते फावटी भाव भयणो वस्तूंचो लाभ घेवंक आमी दुसऱ्यांक नाकारता जेजू आज आमकां म्हणटा तुमी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो जेजूच्या काळजा सारके ल्हानवीक आमी जावंक तो आमकां उलो मारता जो मनीस गर्वान भोंवता जो मनीस गर्वान चलता जो मनीस आपल्याचेरूच पातयता ताचें निसणटण तयार आसा भाव भयणो पूण जो ल्हानविकायेन देवा सोशी येता ल्हानविकायेन देवाक उलो मारता ल्हानविकायेन देवाची आज्ञा करता ल्हानविकायेन देवा बरोबर आपलें जिवीत सारूंक सोदता ताका देव उंच उबारता आनी भाव भयणीनो जेजू मुखार म्हणटा ल्हानवी काळजाचो कित्याक हांव ल्हान जावन तुमच्या जिवाक समाधान हाडटलो म्हणटकूच म्हजें जू सोंपें आनी ल्हव म्हजें ओझें हें जू जायते फावटी आमकां गुडेक वजन पडटलें चड जड जातलें म्हूण समजून आमी जायते फावटी हांकडेता भियेता धांवता जेजू म्हणटा ल्हव म्हजें ओझें म्हणटकूच आपलो खुरी सुबारूंक आमची पातकां आमी पयलीं सद्या उडकूंक गरज इतलेंच न्हय नश्ट जिवीत आमी जियेता ताचेर नदर मारूंक गरज तिसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यांक पिडापीड दिता हाचो उगडास आमकां करूंक गरज आनी चवथे सुवातेर देवाची आज्ञा आमी पाडिना ताचेरूय आमी लक्ष दवरूंक गरज आज जेजू उलो आमकां मारता ल्हव म्हजें ओझें आनी म्हजें जू सोंपें देवा सांगाताक आमी चलतना आमी 2 दिसाक ताची आज्ञा पाडूंक 2 दिसाक जेजू आमकां शिकयता त्या प्रमाणे आमी चलूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया तशेंच सोंपलेले फ्रँकी आनी आगुस्तीन आमच्या भावांक खेरीत देवान सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण तांचे खातीर मागुया गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26 Jesus,
म्हज्या भाव भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतली तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिसगात. आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दनपारांचो सर्वेस्पर सोर आनी संवसार पर्यात तुज्या वैभवान म्हूण सोडली तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय म्हूण सोडली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या संसाराच्या बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जी चिकूड आनी रगत सतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रँकीची काकूत कर. ताका 1 वर्स फाटीं तुवें आयच्या दिसा आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून सोर काडीत तुका मानवल्यात तर सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून दिल्लें आमच्या जिवितांत कार्य आमी सदांकाल करूंक आमचें जू ताचे बरोबर व्हरता आसतना तें ल्हव आनी सोंपें उदीक आनी उदीक आमकां जातलें जेन्ना देवाचें राज आमी विस्तारूंक प्रयत्न करतले. हीच कल्पना मनान धरून जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वागादांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D21 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंवन हांव सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावता. उबी रावया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना उठपाचें, बसपाचें, दिमी घालपाचें हें सगल्यांनी बरोबर करचें म्हूण मागता. आनी जेन्ना आमी प्रार्थना करता, महाप्रार्थना करता तेन्ना आमी ताचे पयलींच उबी रावता. म्हणटच सत्र आयदोचे आमी खंयच्या वेळार उबी रावता, खंयच्या वेळार बसता. बसून आमी येना, पूण आमी दर एका भागांत बरे तरेन वांटो घेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कायम घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Sastacia ci vita